सांगचें म्हटल्यार जाणा म्हाका जायत खोश आहली देवा तियात्र नाचपाक जेन्ना म्हगे फ्रेंड बसको म्हाका मेळ्ळो एक दीस म्हाका सांगपा लागलो जे तूं लिगोरीक म्हणजे आमी ताका डॅडी म्हणटा तियात्र नाचता काय म्हळ्यार म्हाका जायत खोश आहा म्हळें तो बसकून डॅडी सांगलें तुजें आहा म्हणटून लास्ट इयर म्हाका डॅडीन घातलो तियात्र आनी डॅडी म्हगे रोल आनी कांतरां एकदम मानली आनी हे पाटी ताणें आमकां दोगांयकूय घातली आनी खरें म्हटलें हांव तेगे लास्ट इयर ओपनिंग म्हणटा हे पाटी ओपनिंग म्हणटा डॅडीगे उतरां येतो डिफिकल्ट अशें तियात्रां कांतरां म्हणपी हांव खूद बरोवपी पूण डॅडीगे उतरां म्हाका मोतयो वचपा हितून त्रास जाले पूण देवान शक्ती दिली आनी डॅडीगे तियात्र मुखार आमी सगळे हांद मान तेगे मुखार व्हरसत सोडवून आमची केली कोणे आमचे पासत रगत वारोयले मोरवा करूंक ना जिवाची ताणे कुर्सान ताका किलायलो हाताक पांयांक ताच्या मारून गेले तोरूय पूण देवचा राजो सांगा जोडून आसात मुनीस थोडे आमची जिवी आसा आत्मो आसा म्हूण आमचे भितर कुडीचेर एक एक साल्याचेर देवाचो आसा पावोन लोकांक थोड्यो आसोवपाच्यो भुमिका आसात त्यो आमच्यो मायकल सांबाळटा म्हणटच ह्या खिणांत मायकल ह्या तियात्रांतल्यान तूं लोकां मेरेन कितलो पावता एज अ कॉमेडियन म्हणजे कॉमेडी करपाक डिफरंट अशी आहा तेगेली जे आमी हेर तियात्रान जे रावंडाच्या तियात्रां कोत्ताय तेश कोन्न तेगे तियात्रां करूंक मेळना म्हणजे हितून एक उतर आसपाना तेगे तियात्रान जावं आख्या स्क्रिप्टीन जावं कॉमेडीन एक वल्गर म्हणटा उतर आसपाना नेगेटीव अशें करून कॉमेडी आसपाना क्लीन कॉमेडी आनी बरी दिसता अशें करून करपाकूय तिसरे समाजी घरकानूच म्हाका सोडून आनी ते घरकानीचो पयलींचो न्हवरो आसलो दिसता येणे मेले जाणा जावन दुडवांच्या आशिक लागून म्हाका फोर्सान काजार केला बाप्तिस्त आतां आमच्या मदें पावला आनीक ताचे थोडे अनुभव आमी आयकून घेवया जितल्या तियात्रांनी तो नाचला ताणें जायते तियात्रांत तो न्हेसला पूण ह्या तियात्रांत तो एक वेगळेच तरेची भुमिका करता ताच्या तोंडांतल्यान ताच्या भुमिकेचेर ताचे अनुभव आमी आयकून घेवया आयज म्हाका बाब लिगोरीच्या तियात्रान एक्टींग करूंक एकदम बरें दिसता कित्याक आयज 3 वर्सां जालीं हांव ताच्या तियात्रान नाचता आनी म्हाका एकदम खोशी भोगता ताच्या तियात्रान एक्टींग करूंक आनी बाब लिगोरीन म्हाका आपल्याच्या तियात्रान संदी दिली म्हणून हांव ताचो उपकारी हांव एका हिरोवाचो असो रोल करता पूण हिरो म्हणल्यार लास्टाक हांव फादर जावपाक वयता हांव एकदम खुशाल आसा म्हणटच तुज्या मनाचेर हाचो परिणाम जाला कारण हो तियात्र नवसरणीचो तियात्र म्हणटच लोकांचेरूय हाचो परिणाम जावं जे तरणे भुरगे आसात तरणाटे आसात तांच्या मनाचेर हाचो प्रभाव पडपाची चड गरज आसता फ्रांसिस्का तुजे थोडे अनुभव सिस्टर रोलान हांव सारकें हॅपीश आहा बरें आहा तेतून आनी भयणीच्या रोलान आनी ते विधवा हितून आहा तितूय हॅपी आहा ओके बरे भाशेन आनी म्हाका उमेद दिसताल्या आय लायक दॅट वन काय लोक म्हणजे चिंचा तरेची खबरो करतात आनी कितें कोण म्हणटात ती विधवा वस्तुरी पूण ती काळी न्हेसना कानांतली आतां कांकणां घालता बऱ्यो बऱ्यो साडयो न्हेसून भोंवता आनी काय लोक म्हाका आपयताले न्हय म्हणटात जाल्यार हांवें कितें करपाचें जिवीतूय भरपाचें करकार रडो ती जिवीत सोंपोवपाची पळय ताणें थोडे आपले अनुभव सांगल्यात कारण जे हे भाशेचे तियात्र जातात तातूंत एक भुमिके वयल्यान दुसऱ्या भुमिकेचेर आनी दुसऱ्या भुमिके वयल्यान तिसरे भुमिकेर आमकां उडी मारचीच पडटा आनीक हें करता आसतना आमच्या काळजाची आमी मनाची सगळे कुडीची सगळी तयारी करूनच ह्या रोलांत मिसळ जावचें पडटा जुजे दे लोतलिंग हो एक वेगळेच मनाचो मनीस जेन्ना जेन्ना दुसऱ्यांक गरज पडटा तेन्ना ताका संवय आसा की तांकां हात दिवन वयर काडची हें जरी तर ताच्या मनांत असलें थोडे फावटी हात पावनात तरी आसतना असलीं कामां तो करून आयला आनी ह्या खिणांत तो लिगोरीच्या तियात्रांत एक भुमिका करता म्हणटच लिगोरीचो तियात्र कशे पद्दतीन मुखार वता हे अनुभव ताका चड आसात ताच्याच लागच्यान आमी जाणून घेवया हांव तेज्या तियात्रांत पयलोच नासलो 2007 तुजें उतर म्हजें दुडू पयलेच फावटी जेन्ना ताणें म्हाका रोल बरयलो तो एकदम चड आवडीचो म्हजो म्हणल्यार रोल तो सारको
एक सायड हिरो करो असो हांव तो कोत्तालो आनी म्हाका जायत भरपूर उमेद आसली म्हणजे तियात्रान नाचपाची तो म्हाका मेवलो आनी तेणें म्हाका त्या तियात्रान नाचूंक म्हाका संदी दिली त्या उपरांत आनीकूय मागीर ताच्या उपरांत जायते हांवें वावर केलो आनी उपरांत एक त्याची DVD म्हाका संदी दिली एक बरी भुमिका करूंक ती हांव भुमिका कोत्ता एक एड्साची पिडा ती एक आपणायलेली ती पिडा तेजेर हांव एक भुमिका कोत्ता आनी ती सगळ्या घराब्यांक प्रत्येक घराब्यान ती एक फायद्याची होय आतांच जुजेन सांगलां आनी तेच बरोबर मारियाडानूय सांगलें की ह्या लिगोरीच्या लेखणींतल्यान एक वेगळी स्फूर्त मेवता आनी ह्या स्फूर्तीचो आमी संदेश लोकांच्या मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करतात ह्या खिणांत आनीक एक कलाकार म्हज्या बरोबर आसा बाय रेजिना ताचेय थोडे अनुभव आमी आयकून घेवया ह्या तियात्रांतल्यान खरेंच तें खुशाल आसा काय ना सांगपा म्हटल्यार हांव फर्स्ट टायम तियात्रां नाचोता आनी हेच्या मुखार पयलीं केन्ना नाचलो ना आनी म्हाका पयलीं मिन्स लायक जायती उर्बा आहलोली नाचपाची आनी हांवें एक दीस अंकलाक सांगिल्लें की म्हाका नाचपा जायती उर्बा आहा म्हूण आनी अंकलान म्हाका जायत सपोर्ट केलो अंकल म्हणपा लागलो तूं आतां धाकटें आहा आनी तुका आतां मुखार शिकपा जाय आपूण तुका मागीर चोयता रोल आहल्या मागीर सडनली इन द मिडल तेणें म्हाका एक CD रोल दिलो जितून हांव एक हिरोइनी म्हूण एक हें कोता सो तितून हांवें एक म्हाका संदी मेळ्ळी एक रोल करपाची आनी देन इन दीस हिंग तियात्रां पड्ड्या म्हाका सदां उमेद आहलोली पड्ड्या नाचपाची आनी हेच्या मुखारूय हांव वयता म्हाका मामा दाडान हें केलें एक्सेप्ट केलें जाल्यार वचपा म्हाका हांव व्हरें वयतालें आनीक ह्या खिणांत हांव चड उलयना पूण तुका व्हड यश हांव येता कारण आमकां पालकाचेर तुज्या सारकीं भुरगीं जाय हे लिगोरीचे स्टेज मॅनेजर म्हज्या बरोबर आसात तांचे थोडे ते कशे पद्दतीन वावर करतात ते तांच्याय लक्षान आमी आयकून घेतल्यार अदीक बरें तुमी तियात्रान जेन्ना हें सगळी मांडावळ करतात तेन्ना तुमचे तकली खंय आसता आमची सगळी पड्ड्याचे सिनेची आसता सगळी सिनेरीची आनी पट सिने खंयचे खंयचे पट घालपाचे खंयचे पट दिवपाचे ते सिनेरी कितें घरा भायर कितें मॅच घालपाचें कितें सेटींग करपाचें तें आमकां तें अनुभव येता होय म्हणल्यार ही असलीं कामां करूंक लागल्यार कितलीं वर्सां जालीं जालीं 10-16 वर्सां जालीं हे भाशेन काम केलें पयलें सावन स्टार्टिंग आमी लिगोरिको आसताले पयले सारके स्टेज मॅनेजर काम करपाक पयले तियात्र तेणें बरयले जायते तियात्र बरयले नंदमित्रमा तेजे बाराबर आमी स्वता आसताले होय म्हणटच हें काम करता आसतना केन्नाय तुमी भुमिकाय केल्या हय रोल केला कॉमेडी आंबे बरोबर आनी लिगोरी बरोबर तूं कितलो तेंप जालो जालीं 10 वर्स सुमार मागीर ही सगळ्यो ज्यो जबाबदारी आसात त्यो सगळ्यो तुमी सांबाळतात आतां आमी जे संगीतकार आसात तांचेय थोडे अनुभव आयकून घेवया हय खुशाल हांव चड खुशाल जेन्ना म्युजीक करता तेन्ना तर हें संगीत कशें कितें तुवें तयार केलां लिगोर म्हणजे बरें फुडवें येता मागीर तो कांत आपल्याक कांत हें सांगता हांव त्या प्रमाणे हांव बसयतां की बार कितले आनी कितें तें सारकें हय म्हण तुका म्युजीक करेक्शन करूंक पडटा हय करेक्शन करूंक पडटा आनीक हें सगळें तयार जाल्या उपरांत जे कलाकार गावपी आसात कांतारां म्हणपी आसात ते बरे भशेन कांतारां म्हणटात पायटी तुजे थोडे अनुभव कारण तूंय ताच्या सांगाताक आसा आमी जाणा लिगोर एक फामाद डायरेक्टर आनी आदीं जायते वेवसायीक तियात्र दाखयल्यात आनीक बरे तियात्र दाखयल्यात आनी जायते ताचे तियात्रान जायते एक्टर नाचून न्हेसोवन डायरेक्टरूय जाल्यात आनी हालीं ताणें हे वेवसायीक तियात्र दाखोवपाचे बंद केल्यात आनीक धर्मीक तियात्र दाखोवपाक सुरू केल्यात आनी ह्या धर्मीक तियात्रांतल्यान तो हो कोरेजमाचो काळ जे काळान आमी नियाळ तशें नवसोडणी करपाचो काळ तो लोकांक ताच्या त्या धारेच्या संवादांतल्यान त्यो लोकांच्यो चुकी तांच्या मुखार हाडटा आनीक नियाळ तांच्या जिविताचेर नियाळ करून मनां कशीं बदलप नवसोडणी कशी करप ही तांकां हो नवसोडणीचो रस्तो दाखयता आनीक उलो करता आनी लिगोर म्हणटा एक परफेक्शनिस्ट ताका परफेक्शन जाय तो रिहर्सलाक इतलो जीव खाता ताका तो सांगता तशेंच जावपाक जाय आतां वेवसायीक तियात्रान आनी धर्मीक तियात्रान म्युजीक दिवप वाजोवप हितून जायतो फरक आसा वेवसायीक तियात्रान आमकां चडसो
कास्तीक जायना लोकांक 3 वरां पासून बसोवन दवरपाक, कारण तितून मनोरंजन चड आसता आनी धर्मीक तियात्रान प्रवचन चड आसता, मनोरंजन कमी आसता. तेन्ना 3 वरां पासून हे प्रवचनाक लोकांक ते प्रवचन आयकपाक बसून दवरप आनी डायरेक्टराचो संदेश जो आसा तो डायरेक्टराक लोकां कडेन पावोवपाक हेल्प करप हें आमचें एक मोठें आमचें आव्हान आसा. सो तें करपाक 3 वरां कशें लोकांक आमी त्या प्रवचनाक बसोवन दवरप त्या प्रमाणे आमकां ती म्युजीक करची पडटा. पळय आयकलां न्हय तुमी तांकां कशे तरेन बांदून दवरून हे संगितान जो ऑडियन्स आसा तांकां एका सुवातेर बांदून घेवप हें मोठें आव्हान. हें आव्हान हे संगीतकार पेलतात. हांव तांकां व्हड यश येता आनी अशीच ताणें अडचणींतल्यान वाट काडची. तर तुजें जें संगीत आसा तूं तांकां सांगात दिता, तुजो वावर कसो कितें मुखार वता? जे परी जेन्ना पयलो तियात्र ते एक तियात्र जेन्ना ते प्रॅक्टीस करता त्या प्रमाणे आमी ते पळोवन ताका बॅकग्रावंड कशें बसता ते भशेन आमी ते आमचे एकमतीन घाता बॅकग्रावंड. सो जेन्ना केन्ना थोडे डायरेक्टर सांगता आपणाक अमके कडेन अशे भशेन जाय, अमके कडेन हे भशेन जाय आनी हेर म्हणटा तें उरलेलें काम आमचें, आमकां जाय ते भशेन आमी करता. सो तो कशे भशेन तो आख्खो तियात्र सोबोवंक आमचे लागीं घडटा ते भशेन आमी करता. पळय बरोबर बॅकग्रावंड म्युजीकूय तुमी दितात आनी तो तियात्र सोबयतात. देव बरें करूं. तुजे थोडे अनुभव तुका ह्या तियात्रांत खरेंच खुशालकाय मेवता? हय खुशालकाय मेवता आनी आजूनय बरें दिसता कित्याक बाब लिगोरीची कांतरां आनी कांत सारके म्युजिकाचेर बसतात तितलेंच बसून. देव बरें करूं. संगीतकार हांचेशी आमी भोंवडी मारल्या उपरांत लिगोर बाब हांव परत तुजेशी येयलां आनी ह्या खिणांत तुमचे मनां बदलात हाचेर आनीक फुडें उलोवंक सोदिना, पूण इतलेंच जुदास तियात्राचेर तुवें कशी कितें पलतोड मारली? ती एक म्हाका येवजण देवाची सुचोवणी येयली आनी ते प्रमाणे हांवें तें केलें. म्हणजे तुका ते भशेन कांय सांगपाक जायना. तो एक काळ आसलो ते 1977. कितले शो केले? तेन्ना हांवें ते 103 शोज केले त्या टायमार. म्हणटच तेन्ना एक सेंच्युरी मारप म्हटल्यार एक वेगळीच. सारकें तुजें. आनी गोंयच्या चारूय कोनशांनी तो तियात्र गाजलो. हय सारकें. आनी तो आतां पासून तो तियात्राचो जायतलो गुडास करता आनी म्हाका काळ म्हणटात सगळे आमी दिसपस करता सगळे करतात. तूं होकोच तो तियात्र बरोवन नव्यान बरोवन आमकां काडून दी. आनी थंय हांव चिंत्ता कितले जाणांनी म्हाका म्हणलां, पूण म्हजें मन आसा आतां पावसाच्या काळार तो काडून लोकांक परत दाखोवपाक. पूण तो तुजो कोलवाचो जुदास अजुनूय आसा? अजुनूय आसा. ताका तूं परत रोल दितलो? ना, ताका तो रोल दिवपाक जाय. फकाणां केल्यात. खरेंच तुका हांव हेच भशेन व्हड यश हांव येता, हेच भशेन धार्मीक तियात्रूय तुवें मुखार व्हरचें हें व्हड यश हांव येता आनी इतल्यानूच तुवें म्हाका सहयोग दिलो तुज्या सगळ्या ट्रुपा बरोबर भासाभास करूंक आनी इतल्यानूच आयची इमाण कामत हें कार्यावळ हांव हांगा सोंपयता. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. आनी तुका तेवचून बाप आनी तुजे हे कॅमेरामॅनाकूय हांव वाखणून दिन वाचता. गॉड ब्लेस यू ऑल.